Hello guys, welcome to my vlog. सगळी कशी आहे तुम्ही? सो हांव जाणा माझे व्लॉग्स बेगीन येनाय बट आय एम ट्रायंग माय बेट. सो आयज न्हू जावन आसा सारको म्हाका वेरी हसल डे कसो बिकॉज आय हॅव अ ट्रॅवल. म्हाका एक आमकां ट्रॅवल आसा आनी फॉर दॅट वी रिक्वायर टू डू विजा. Okay, travel visa ha. And actually I used to do this in advance, but this year किती झाले म्हाका खबर ना. I don't know, I misread it somewhere or ते old rules झाले पयलींचे ट्रॅवलाचे of the particular country ओ कितें पळय तें when I read it on the details I check केले तेन्ना especially on YouTube बी that time it was showing that you can apply the visa for that particular country we are going in online म्हणून तेंची वेबसायट हा पळय ताचेर आनी मागीर इजिली अपलोड केले डॉक्युमेंट सगळे आनी तुका इजिली मेवता म्हणून रे. एंड सो आय वॉज चील सेगात हांव म्हाजे सगळे ट्रॅवल बडीजा बरोबर तर म्हणलें कोत्तालें हांव दे नो आय वूड डू इट. सो आय वॉज चील आनी जस्ट 2-3 days बॅक लायक म्हाका खबर येवली की द रुल्स हॅव बीन चेंज्ड डॉक्युमेंटेशन मातशें हें जालां आनी विजा यू हॅव टू डू इट टू अ एजंट and we don't have the time. So I just this where we are going to hustle a lot. We have to go here and there. So we're trying to get the documents ready. So the documents I put आणि ऑलमोस्ट जाल्ले हाय डॉक्युमेंट्स रेडी आमचे पूण जायते उरलेले हाय. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दॅट हिंगा गोंयान कोण ना दॅट हू वील डू इट. सो वी हॅव टू गो टू मुंबय. बेजिकली आमी कुरियर करपा हाली बट आमकां कुरियर करपा टायम ना टू बॉम्बे. सो वी हॅव टू पर्सनली गो. समवन हॅज टू गो फ्रॉम अ ग्रुप टू मुंबय आनी मागीर ते करपाक. सो आतां ऑप्शन कांय ना. ऑलमोस्ट आमचे डॉक्युमेंट्स रेडी जाल्ली हाय. आफ्टर दॅट आय एम गोईंग टू गिव द हँड ऑफ द डॉक्युमेंट्स आनी आमचो कोणी एक दोन मेंबर वयतले टू मुंबय नाव. सो द ऑप्शन ना. सो आतां म्हाका थोडे प्रिंट आउट करपा जाय ते प्रिंट आउट काडटले हांव थोड्यो आनी फ्यू थिंग्स लायक आय हॅव टू टायप सम लेटर लायक कवर लेटर बी ते करपा जाय रेडी. एंड देन ऑलमोस्ट डन. ओके, फोटोग्राफ ऑलरेडी काडलेले हाय आमचे, बँक स्टेटमेंट्सूय काडलेले हा. सो जाल्ले हा. सो तुमकां मागीर मेवता गायज. सो इट्स ऑलमोस्ट टायम टू पिक अप झीव आनी आयज झिवाचे स्कुलान होली पार्टी आसली, होली सेलिब्रेशन. सो आयज ताणें कलर्ड क्लोथ्स घातलेले हा. ओके, एंड सो आय कम टू पिक हिम अप. सो हांव तुमकां मागीर मेवता. ओके, आय हॅव टू गो होम एंड फिनीश माय अदर वर्क्स. ऑलमोस्ट डॉक्युमेंट्स रेडी जाल्ले हाय बट जस्ट वन डॉक्युमेंट इज रिमेनींग ते म्हाका करपा जाय रेडी. एंड then I think so we're done and then we have to go and hand over the documents in Mumbai. So tumka mai mein hota. Bye. There's a pen. Let's put pen first. Keep pen. सो गायज आयज वयता हांव शॉपिंगेक. आयज होलीची हॉलिडे आसा आनी आयज वयता फॉर शॉपिंग. ओके, सम फॉर द ट्रीप आनी सम थिंग्स फॉर झीव घेवपा जाय म्हाका बिकॉज झीवाचे क्लोथ्स आतां ही इज ऑलरेडी आउट ग्रोन आनी ताका क्लोथ्स जायनाय ओल्ड आहा पळय ते. दो ही इज थीन बट ही इज लिटल बीट टॉलर. सो ताका मोठी येता सगळे ते लायक स्पेशली टी शर्ट्स जायना ताका. पॅन्ट्स आर फिटींग हिम बट सो वयता हांव ताका शॉपिंग थोडें ताका हाडटलें कितें आनी सम फॉर अस. आनी येस्टरडे वॉज आमको एक वेरी स्ट्रगलींग डे आहलो आमकां लायक हसलिंग डे. लायक सगळे पेपर्स रेडी करून पासून जेन्ना म्हणजे दोग जाण आमचे ग्रुपांतले दे वेंट फॉर द टू मुंबय. सो ते फ्लायटान वचपाक आहले आनी तांकां फ्लायट चुकली. एंड माय फ्रेंड्स मागीर न्यू फ्लायट बूक करून ते गेले आनी अगेन थिंगा पावपाक आनी एक 1 hour जाय आहलो तांकां. दे रीच ते लेट बिकॉज लॉट ऑफ ट्रॅफिक वाज ते. आनी फायनली जेन्ना आमी सगळे डॉक्युमेंट्स हाय पळय ते तांकां दाखयले. सो देर वॉज फ्यू मिस्टेक्स जे आमी केल्ल्यो पळय त्यो वी हॅड टू करेक्ट दॅम. आनी सगळे जावन आयज आमकां परतून तेणी सांगलां की डॉक्युमेंट्स जे मिस्टेक आसली पळय ती करेक्शन करून परतून घाल म्हणून.
आणि इवन द फोटोग्राफ्स सम इश्यूज विथ द फोटोग्राफ्स तेका लागून परतून न्यू काडटाय सगळीं जाणां फोटोज आनी मागीर परतून धाडटलें तेंकां. सो हें सगळें करपा जाय आयज. सो आतां हांव भायर सोदता वचपाक. आमी सद्या गेलेलीं ॲट जॉयंट सेलिब्रेशन्स हॉलान कोण क्लायंट मेळपाक येयलेलो म्हणून. सो Sansi is gonna talk to them. आतां हांव मातशें रावला गाडयेन. आय जस्ट टेक सम रेस्ट बाय देन. आनी थोडे विडियोज आहाय म्हाजे पयलींचे ते एडिट करता सो दॅट यू कॅन सी सम विडियोज मच अर्लियर देन आय पुट देम. ऑल्सो हांवें एक व्हडली मिस्टेक केली. कितें कवरींग लेटर दिवचें पडटा, कवर लेटर दिवचें पडटा. सो दोज लेटर्स वर लेफ्ट एट होम. तेंकां व्हरपाक मेळोनाय. आय फॉरगॉट टू गिव देम, आय फॉरगॉट टू पुट देम इन माय फोल्डर. And so मागीर I spoke to the agent. तो म्हणपाक लागलो की you can just WhatsApp them, you know, धाड म्हूण तांकां ती कॉपी and so that they can print it out there. Print out तिंगा काडपाक तशी. So then I was like a little bit relaxed. Same with Ziv's photos. Ziv's photos also had some problems, some issues. So ताका परतून करेक्शन करचें पडलें आमकां. And कितें उरलां म्हणटा पळय तें आतां मागीर ते थिंगा पावले. ओके पावले पूण तांकां ऑलरेडी लेट जाल्लो. ऑफिस वॉज ऑलमोस्ट क्लोज बट तेणी ओपन दवरले स्पेशली फॉर अस आनी दे रियली हेल्प्ड अस अ लॉट. सो रियली हॅप्पी अबाउट दॅट की आयज पासून लोक आहाय हू आर हेल्पफूल. And it's obviously we are paying them, but very rare people are really helpful at that. Like they will wait until you come, you be there, because any poile ki we were in need. It was like urgent. We didn't have much time, so then amka rawle the. So it's really good to see that. Hello guys, so हांव येयलेलें एक्चुली हांव गेलोलें फोटो काडपाक म्हाजो पोतून बिकॉज फोटोज जे पळय विजाक जाय पळय ते द स्पेसिफिकेशन मीट जावना आहलें. लायक बॅकग्रावंड आहलो वायट कलराचो एज इट वॉज टोल्ड, बट द रेशो म्हणल्यार हें द सायज आय मीन ती जावपा जाय खाली 80% ऑफ द फोटो. सो जावना खाली ते पोतून काडून पडलो फोटो कारण काणी दिसपा जाय दोनी सायडीचे. सो ते केले आमी आनी ते काडून आतां थिंगाच गेलेले हांव आतां. आनी त्या उपरांत हांव गेलें घरा कडेन. आमी घरा गेलीं लायक सांजचें नाय आनी आमी जेयलीं आनी आतां हांव भायर सरलां आनी पावलां टू पेंजीम. Okay, come to shop specially for Ziv because as I told you earlier, Zivak clothes zainai sarke. Like I just came to buy him because it's been a long time. आणि सगळे क्लोथ्स आनी धटी केल्ले आहाय म्हणल्यार ते चॉकलेट्साचे मार्क उडयता तो. सो कितें अशें डार्क कलराचे कितें कितें टॉयज कलर्स आहा, स्केच पेन्स आहाय पळय ते यूज करता आनी सगळे लायक इट इज टर्निंग ब्लॅक केल्लें आहा तें टी शर्ट स्पेशली. लायक स्पेशली हिंगा पावता म्हणजे द फ्रंट सायडूच करता सगळी धटी आनी ते मागीर वचना. इवन इफ यू पूट लायक वेनिश कितें घाल वचना. दॅट्स वाय हांव येयलां स्पेशली तुका व्हरपाक आतां. सो आतां हांव वयतां थिंगा मॉलान. गोइंग टू मॅक्स एक्चुली बिकॉज थिंगा बरें आसताय लायक फॉर डेली यूज आनी फॉर लायक यू नो फॉर चिल्ड्रन इट इज गूड. सो थिंगा वयतां तुमकां मेळटा मागीर बाय. Just done with the shopping guys. आतां हांव वयता हांव घरा. I have to tell you something. Let me go in the car. तूं सांगता हांव कितें पळय तें. Let me tell you. Like I told you हांव तुका स्पेशल शॉपिंगाक वयता फॉर झीव म्हणून. I went to Max. I went to West Side. चेड्यांचे क्लोथ्सूच नाय. Like you know, I just entered the kids section आनी दोनूय कडेन like West Side also and Max also. Boys section ha poite it's just like 1/4, not even 1/4, half of 1/4 I don't know what it is called, that much. Ani girls section ha poite more than 3/4. The whole area is of girls. And kinds na I brought something whichever was there available ha I pick kela because there's no choice. I mean come on. ओके आनी गर्ल्सांचे क्लोथ्स इतले चॉयस आनी इतली वरायटी, इतले बेस्ट कलर्स हाय, कितले बेस्ट ड्रेसीस आनी टॉप्स आनी पॅन्ट्स आनी स्कर्ट्स. ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू, आई एम सो जेलस अबाउट दिस. Not that I'm not happy with a boy, but you know, I definitely want a girl in the future because
क्लोथ्स तांचे इतले हाय आनी बॉयजाचे क्लोथ्स कांयच नाय. लायक आय हॅव टू लिटरली सर्च अ लॉट. I mostly, that's why I shop online for Zeev. I think I'm not coming again to shop it in the stores because काहीच choice ना. Like it's like you have to just buy किते हा तिथे तिंगा किते हा पोय तेच घेवपाचे. Like I cannot choose between those 5 things. Only 5 things are there, so I need to pick all 5. And the worst part is like all are same colors. तर एक क्रीम कलर असता, एक ग्रीन असता आणि ब्राऊन आणि ब्लॅक आणि ब्लू. दॅट्स इट. चुकोन ऑरेंज आसतलो, चुकोन येलो, डार्क येलो आसतलो, चुकोन रेड आसतलो. अदरवायज मोस्टली इट्स लायक सडाहो कलर्स. आय एम व्हेरी अपसेट. आय होप शॉपिंग ऑल दिस ब्रँड्स आसाय पळय ती, स्पेशली द वन्स वीच आर मेकिंग फॉर किड्स, फॉर बॉयज क्लोथ्सांनी मातशें इम्प्रूवमेंट दाखोवपाक, फॉर गॉड सेक प्लीज. आय एम सो डन. I'm definitely shopping online. Even online, there's a very less choice, like especially for colors. But at least online, ke tore pong mein hota and you get something. Like most of the choices I do online are like they have good colors, but offline in the stores, I did not find. Let me know if you know a place where you get clothes for boys, like toddlers, 2 to 4 years or so, and they have a choice. आता वयता हांव. आय एम रियली नॉट हॅपी, बट हांवें घेतला बिकॉज आय वॉन्टेड. आय वॉन्ट शो यू गायज. इतले बेस्ट दिसना ते. ओके टायप्स प्रिंट्स आहाय त्यो. नाव आय एम गोईंग बॅक होम. बिफोर दॅट आय विल बाय समथींग टू ईट बिकॉज झिवाक हांवें मामाच्या कडेन दवरला बिकॉज इट्स अ हॉलिडे टुडे. हॉलिडे होली आसा न्हू आयज, सो हॉलिडे आसा म्हूण ताका हांवें म्हणलें लेट्स गो टू मामाज प्लेस. सो हिंगा तो हॅपी येता वचपाक. सो इज रेडी. ताका आय बाय समथींग फॉर हिम टू ईट आनी मागीर थिंगा वयतलें हांव. सो तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हॅलो गायज, वेलकम बॅक. सो तुमकां दाखयता हांव आतां हांवें कितें हाडलां पळय तें फॉर झीव. डिस्प्ले घातला चोवपाचेर हांवें. पळया तुमी आतां आनी म्हाका सांगाय तुमी इफ यू लायक एनीथींग फ्रॉम देर. ओके सो हें पळयाय. ही जावन आसाय टी शर्ट्स लायक 1, 2, 3, 4 and 5 आनी एक जॉगर्स हाडला ताका. एक हे सेट हाडला, स्लीप सेट, आनी एक सेट हा म्हाका हें सारकें लायक जालां. आनी हें एक आहा पळय हिंगा, ताका पळय हिंगा पेंट हा एक, हें स्लीप सेट. सो म्हाका न्हू हे तितले प्रिंट्स लायक जावना ह्यो, बट आय टेल यू वॉट आर माय फेवरेट्स फ्रॉम हियर. हो प्रिंट म्हाका सारको चड लायक जाला. दीस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंट्स एट द मोमेंट. आनी हो एक बरो आहा, मातसो डिसंट आहा. हे बी चडू कॉमन आनी ऑलवेज हे आसता इजिली अवेलेबल. हेच होले प्रिंट चड कॉमन आहा. आनी हें म्हणटा बेस्ट कितें हें रिटर्न आसता पळय तें. आनी अशें होले प्रिंट चड आसताय. आनी हें म्हणटा ओके. हें पळय आहा न्हू हिंगा येलो, तें युनिसेक्स कशें. गर्ल्स ऑल्सो कॅन वेअर इट. सो एक्चुअली इट लुक्स लायक अ गर्ल्स वन, बट हांवें तें हाडला बिकॉज इट लुक्स वेरी क्यूट. आनी एक जॉगर्स हाडला. एंड देन आय गॉट हिम सम ब्रीफ्स हाडलाय ताका, हंडीज एंड वेस्ट हाडलाय. ओके. एंड ऑल्सो थिंगा म्हाका दिश्टी पडली म्हणून क्लिप्स हाडलाय. ही क्लिप्स म्हाका लायक सो अशें करून दिसताय ती 3 कलर आहाय ताका. ओके. आनी चोय ओके ही म्हाका हाडलाय. सो उरलोलें आख्खें झिवा हाडलां. सो तूं म्हणटली हांवें कितें म्हणटा काय म्हूण थोड्यांक लायक जातलो, थोड्यांक लायक जावपा ना. बट लेट मी टेल यू वन थिंग दॅट तूं म्हणटली हें प्रिंट आहा बरें आनी तूं कितें उलयता काय म्हूण मेजल. बट लेट मी टेल यू दॅट ओहल्यो सेम प्रिंट आसता एवरी टायम. लायक तूं 1 year or पास 2 year or पास मातशें चेंजीस कोत्ताय ते, बट कलर्स आर ऑलमोस्ट द सेम. ओके. एक बरो ऑरेंज मेळनात. आयज जो म्हाका मातसो मेळलो तो डल तो ऑरेंज, मातसो तो मातसो रेडीश कसो, बट रेड न्हू तो. एक डल पिचीस कसो तो, एक कसो रेड आनी पीच मिक्स कसो आहा. पूण तो म्हाका व्हडलो लायक जावना, बट हांवें हाडला बिकॉज आनी कलर आसनाय. व्हेरी रेर मेळटा. आनी लायक ऑनलायन जायती आहाय व्हडले अशें करून स्टोर्स, ऑनलायन स्टोर्स आहाय जे वील लायक इट वील गिव यू गूड सेट्स.
कॉर्ड सेट्स आसताय सेम टॉप आनी पेंट आसता पळय ते शॉर्ट्स सेम आसता सो ते बरें आसताय आनी कॉटन आसताय मातशें एक्सपेन्सीव पडटा ते बट इट इज रियली गूड एंड वर्थ इट भुरग्याक गरमी जायना एंड इट इज गूड वीन आर ट्रॅवलिंग इट इज गूड इफ यू आर इवन गोईंग आउट विथ युअर किड एनीवे आय वूड सजेस्ट कोण पळय पेरंट्स न्यू आहा तिंका हे ऑनलायन कॉर्ड सेट केल्यार बेस्ट आनी इतली बेगीन पिड्यार जायना ती यू कीप ऑन वॉशिंग देम इट विल रिमेन फॉर अ इयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द आसता पळय ते 1 to 2 years आसता 2 to 3 आसता सो जाता 1 year आमी कम्फर्टेबल येतोलें तुका म्हणजे आनीकूय येतोलें इफ युअर बेबी इज नॉट आउटग्रोन तुका आनी येतोलें तें बट आय फील दॅट हे आमचे आतां स्टोर आसताय पळय ते लायक स्पेशली पेंजीम माडगांव म्हापसा जो एनीवेर आमकां आनीक चॉयस जावो फॉर बॉयज आय फील आय थिंक ऑल बॉय मॉम्स वील एग्री विथ दीस बिकॉज जांकां चेडे आहाय तांकां खबर आहा तेंचे पेरंट्स तेंचे मामीजांक तेंचे पेरंट्सांक की बॉयजांक क्यूट क्लोथ्स मेळत नाय लायक दे आर जस्ट करपा जाय म्हूण कोत्ताय कशें तेंकां वेर एज द अदर हँड फॉर गर्ल्स द क्लोथ्स आर जस्ट वाव आय कांट डिस्क्रायब बट कितले क्यूट क्लोथ्स आसता कितले क्यूट आसताय न्हू चेडवांचे टेल मी अबाउट इट आय गेट क्रेजी and I'm only manifesting that the next baby whenever I'm having it should be a girl. I'm praying to God because clothes are no I always wanted a girl, always there, no problem, but clothes, when you compare clothes for anything, even shoes chodwanche kitle astai, but for boys no तेच आणि काय ना रिपीट टेलिकास्ट आणि काय ना ओके सो हांव आयचो व्लॉग एंड कोत्ता तेचे पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता सो एक कॅप पडला क्यूट कॅप ती शो वेळान शो काम्या काम्या रिसीव एंड बरें क्यूट हा पळय ओके सो एज आय टोल्ड की विजा ऑलरेडी अप्लाय केले आमी डॉक्युमेंट जे रॉंग आहलेले पळय तांकां ऑलरेडी सारकें केलाय आनी परतून घातलाय तांकां सेंड केलाय आनी आतां रावची पडटलें आमकां टील द विजा कम्स एंड देन वी हॅव टू गो या एवरीथींग इज डन सो आयज आय हॅड अ हेड बाथ आनी हांवें कंडिशनर घालूंक नाहलो आयज सायटो टायम जाल्यार कंडिशनर काबार जालो म्हाजो आय हॅड ऑर्डर्ड द कंडिशनर पूण येवना सो माय हेयर इज बिकम वेरी रफ आय हॅव यूज द हेड एंड शोल्डर शॅम्पू आनी कितले ड्राय जालाय ते पळय केस आनी लुक्स वेरी बॅड but I'll put some oil and revive them tomorrow morning. So just ignore my hair at the moment. Also next vlog aan hoya a vlog end kotta. Thank you for watching my vlogs and showing all your love and watching them. Do like, subscribe korpa visru nakai. If you're new on my channel, please do subscribe and I'll see you in the next vlog. Until then, mogasu. Bye.